नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। नायजेरियनाक पर्रा सावन धांवडावपाक मंगळारा खासा ग्रामसभा। एक रेस्टॉरंट जाला नायजेरियनाचो अड्डो। सरपंचाचो आरोप, हॉटेलाची धनी म्हणटा तशें कांयच ना। नायजेरियनाचे खुना उपरांत पर्राचे परिस्थितीचेर जिल्लोधिकाऱ्यांनी एसपीन संवेदनशीलता दाखयली ना। प्रकरण पर्रास निवळपाचे आमदार मायकलाचे वक्तव्य। नायजेरियनाक गोंयच्यान डिपोर्ट करप सोंपें ना। हजार कटकटी, मात बिरेस्तारच्या प्रकाराक पुलीस जबाबदार ना। मुख्यमंत्री पर्रीकार ठाम। अनमोड वटेया बेळगांव हायवे मंगळारा खानापुरा बंद। उसाचो प्रेस वाडोवन दिवचो म्हणून बेळगांवच्या शेतकारांचो बंदाचो उलो। आंबोली, चोरला, तिळारी वटेया येरादारी चालूच। राजबाग दर्यावेळेर बुडून मेल्ले तिगांतले दोगांच्यो कुडी अजून लागनात हाताक। शिमोगाचे 40 लोक काबदेराम सोदतात कुडी। सरकाराचो कांयच हातभार ना। आणि फातोड्डे गवळी वाड्यार पाडव्या गोरवांच्यो शर्यती आनी करामती। गवळी समाज करता सैमाची पुजा। पळयात गवळी वाड्यावेलो गोरवांचो पारंपारीक पाडवो। खबर विस्तारान। नायजेरियनाक पर्रा वाठारांत थारो दिवचो न्ही ह्या उद्देशान मंगळारा पर्रा पंचायतीची खासा ग्रामसभा जातली। कळंगूटच्या आमदाराची घरकान्न आनी पर्रा पंचायतीची सरपंच डेलिया लोबोन ही माहिती दिल्या। पर्रांतले एक रेस्टॉरंट नायजेरियनाचो अड्डो जाला असो आरोपूय सरपंचान केला। जाल्यार ह्या रेस्टॉरंटाची धनी म्हणटा आपूण सगळे नेम पाळून कायदेशीर वेवसाय करता। बुधवारा राती नायजेरियनांनी अनवळखी लोकां मदीं जाल्लो वाद आपल्या रेस्टॉरंटाक जावंक ना अशेंय तिणें स्पश्ट केलां। नायजेरियनाच्या प्रश्नाचेर मंगळारा पर्रा ग्रामपंचायतीची खासा ग्रामसभा जावपाची आसा। पर्रा पंचायत वाठार नायजेरियन मुक्त करतले अशें पर्राची सरपंच डेलिया लोबोन सांगले। So many letters we wrote, only 2 people came forward and gave their details. None others gave. What has happened lately is actually a blessing in disguise for Parra. We have called a special Gram Sabha tomorrow, Tuesday at 10:30, to only discuss about this Nigerian issue. In the Gram Sabha, I am going to pass a resolution to send, because all these people, whoever have rented out their places, have not changed the status. They have not asked any guest house license from the panchayat. They have illegally kept. So I am going to write a letter to them to vacate those rented rooms. To these Nigerians, whomever they have given. All these people, whoever have rented out, they have extended their houses without taking any permission, no TCP license, no panchayat license. Then don't blame the panchayat that we are coming and issuing a demolition order against you. And कोण पोत्ते येता तांकां I will tell all my ward members to keep a very strict vigil. So watch whoever are keeping to let me know. पर्रा वाठारांतल्या एका रेस्टॉरंटात नायजेरियन पडिल्ले असतात असो दावो सरपंचान केलो। There is one bar and restaurant in the name of Catty Chris Bar and Restaurant, which is running in Brito Ward in front of St. Anthony Chapel. This is a main spot where all these people who are staying on rent, at night they come over there. That is the syndicate, like they come together, and there is the dealing takes place, like who should go where. रेस्टॉरंटाचेर आपणालो संसार चलता। नायजेरियनाचो आणि आपणाल्या रेस्टॉरंटाचो कांयच संबंध ना अशें स्पश्टीकरण रेस्टॉरंटाच्या धन्यान केला। बाबा ते जाला ते आमच्या रेस्टॉरंटान जावना भायल्यान जाला। ओके, रस्त्या भायल्यान आवाज येयलो म्हाका ठा ठा ठा। हांवें पुलिशेक फोन मारलो आनी एका पुलिशेक फोन मारलो आनी बेगीन धाडा म्हटलें गाडयो। हें 12 पासून म्हजें रेस्टॉरंट चालू आहा। हेच्या वयर म्हाज्यान रावंक जायना, कित्याक म्हाका गव्हर्मेंटाक चीट करूंक नाका, इतलेंच सांगूंक सोदता। आनी हांव आमच्या हितून कांयच जावना, जाला पळय तें भायर लोबुवाड्यान जाला ते सायडीक। आनी आमकां काय लायसन ना म्हणून म्हणटा पळय ते सगल्यो फोटी हांव कोणाचे एगेन्स्ट ना। ते कस्टमर बागा डेक येता पळय ते आहात आनी अंजुना कॉफी डे येतात ते भुरगे आमचे कस्टमर ते हांगा येतात। ओके, आनी इन्सिडंट म्हणटा तुमी रोडार जाल्ले? वयर अरे ओ ती रस्त्यार धरला, ओ ती रस्त्यार धरला, ओ तो सायकल वालो पावला पळय थंयचोच जाला तो।
तो मारीत गेला बाटल्यो फोडीत आनी त्या शॉपाच्या आयल्यान वते पावला पळय थिंचरूय जाला तो बाटल्यो फोडल्यात तेणें. इतलेंच आनी कांय सांगूंक सोदिना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नायजेरियनाचो खून जाला म्हूण कळटनाच पर्राचे परिस्थितीचेर जिल्लोधिकारी पुलीस आनी उत्तर गोंय एसपीन संवेदनशीलता दाखयल्ली जाल्यार परवरेचो प्रकार घडूंक पावचोच नाशिल्लो ही गजाल कळंगुटेचो आमदार मायकलान उक्ताडार हाडल्या. नायजेरियनाचे कुडी कडेन सकाळीं 7-8 नायजेरियन जमिल्ले तेन्नाच आपणे पुलिसांक शिटकावणी दिल्ली, पूण तांणी कांयच केलें ना आनी 100 नायजेरियन जमून उपरांत परवरे धुमाकूळ घालपाक पावले. मायकल म्हणटा पर्राच कारवाय केल्ली जाल्यार प्रस्न थंयच मेकळो जावपाचो. I immediately phoned MAPSA PI Vernekar. So immediately I rushed to the place and I saw that there is a dead body of a Nigerian. So I phoned 100 and I also informed Vernekar again. So Vernekar said he would send the police. Motorcycle and एक PSI and एक हवलदार येलो. And by the time there were about only 7 to 8 Nigerians over there, and I had told Vernekar that do the Panchanama whatever and take the body away. By the time any Panchanama even start kurcha पयली इंचानी बोबाव केलो Nigerian. They came with some lathis and bottles and all everything. I walked away from there looking at just Nigerians pouring in more than 100 जाले रोखडेच within half an hour. So 8:30 हांव भायर सरलो. By the time PI and all everybody came over there. It took for them 3 hours. 3 वरां लागली तेंकां हे सगळे भासाभास करपाक. तेन्ना हांवें फोन मारलो वेर्णेकर साहेबाक की हे एग्रेसिव्ह जाल्या. तो आसलो थिंगा. हांव घरा येयलो. घरासून फोन मारलो की तूं फोर्स यूज कर, तुजी पंचनामा कर आनी बॉडी व्हर. साबाजी शेटये डेप्युटी कलेक्टर हू वॉज ऑन सायट तेका हांवें मोबायलाचेर फोन मारलो. And I told him, you use lathi charge because these people will not listen to you. But this went out of control. हे परवरी येदो व्हडली सीन जावची नासली. जो तर पार्रा जेन्ना हांवें सिट्युएशन पळयलें आनी डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलें यू यूज फोर्स. आय ऑल्सो टोल्ड PI यूज फोर्स. आय फोन SP North. Phone was only ringing, nobody picked it up. But these were the responsible officers, like they could have taken a decision ki lathi charge जावनी, the crowd would have dispersed. हे आनीक फुडें वयचे नासले. नायजेरियन कसलेच डॉक्युमेंट नासतना धरबान नासतना गोंयांत जाय तशे जाय थंय रावताले. तांकां विचारपी कोण नाशिल्लो हें फाटल्या 4 दिसांत पुलिशेच्या कारभारा वेल्यान स्पश्ट जालां. तांकां गोंयच्यान डिपोर्ट करप सोंपें ना. सरकाराक तें मोठें वजें जालां. नायजेरियनाक डिपोर्ट करप म्हणल्यार सोपी गजाल न्ही हें मुख्यमंत्री स्वता उलोवन दाखयता. मात बिरेस्तारा घडले ते प्रकाराक पुलीस जबाबदार नात हाचेर तो अजुनूय ठाम आसा. बिरेस्तारा परवरी धुमाकूळ घाले उपरांत नायजेरियनांक गोंयच्यान धांवणोवचे म्हूण पंचायती सावन आमदारा मेरेन आवाज येवंक लागला. सरकार आनी पुलिसांचेर सध्या बरेच चेपण आयला. मात धुमाकूळ घालतना आशिल्ले ते 200 नायजेरियनांतले सध्या 50-60 जाणच पुलिसाच्या हाताक लागल्यात. उरिल्ल्यांनी फुजो काडल्यात आनी उरिल्ले मेळ्ळे तरी तांकां वळखुवप आनी डिपोर्ट करप ही मोठी कटकट. मुख्यमंत्री कितें उलयता ते पळयल्यार गजाल सोपी ना. Many of these people do not have passport with them. Some of them have Xerox copies. So we are asking the embassy, Nigerian, we will ask the Nigerian embassy whether they can provide copies of it. There should not be any pending criminal charge sheeted case, FIR न्हय. The FIR जो फायल जाला तर ताका कांय अर्थ ना. पण कोर्टान जर तूं केस जाल्ली आसा, चार्ज शीट फायल जाल्ली आसा जाल्यार वी विल हॅव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट. देन ओनली वी कॅन डिपोर्ट देम. We are ready to withdraw the cases if we have other documents properly and we can deport them, we'll deport. Deportation is not such a easy task. ह्या वर्सान जवळ 13 जाणांक नायजेरियनांनी ऑलरेडी डिपोर्ट केल्ल्या. बिरेस्तारा नायजेरियनांनी परवरी धुमाकूळ घालो. मात मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांनी शक्य जाता तितले सगळे केले. पुलिशीन अत्यंत सिस्टमॅटिकली क्राउडाक म्हापशा धाडले, थोड्यांक थोडे अंजुना धाडले. ते नायजेरियनांक somehow they managed to send them away from there and they arrested them at that police station. That is strategy of the police. If they had attacked them, they were high. They were from morning they were sitting there in the bar drinking.
So they were excited, they were angry. There could have been serious. So police took a sort of a action. आता हाजेर कितें आहा, इंडिविज्युअल काही पुलीस भियेत जाले वचपाक तांच्या फुडें. I think it is a known story in Goa that Nigerian मातशे रफ असतात आनी आमचो पुलीस फिजिकीन मातसो कमी पडटा आता. इट इज अ फॅक्ट. पर्रा खून जाल्ले नायजेरियनाचे खुनाचे केसीची चौकशी चल्ल्या. खुनी सुटचे नात हे मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केला. मात सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण खून करतल्यांनी गोंयच्यान फुजो काढल्यात. इतले मजगती पुलिसांनी आसगाव बेकायदेशीर रावता म्हूण धरिल्लो नायजेरियन ओबिना डेव्हिड ओकुमा कडल्यान असलीच म्हायती उक्ताडार आयल्या. ताजो विजा नाशिल्लो. विजाचो बनावट स्टॅम्प करून विजा वाडयल्लो. वेल्यान पुलिसांक ताणें शापोदा सांगली. तो स्कूटर घेवन भोंवतालो पूण ताचे कडेन ड्रायव्हिंग लायसन्स नाशिल्ले. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. अनमोड वटेन बेळगांव हायवे मंगळारा खानापुरा बंद आसतलो. उसाचो प्रेस वाडोवन दिवचो म्हणून बेळगांवचे शेतकार मागतात. ताका लागून थंयच्या फुडाऱ्यांनी हायवे बंदाचो उलो मारला. बंदाचो गोंयच्या म्हाल आनी प्रवाशी येरादारीचेर मोठो परिणाम जावं येता. आंबोली, चोर्ला आनी तिळारी घाटांतली येरादारी मात चालूच आसतली, पूण अनमोड हायवे बंद उरल्यार घडये चोर्लाय ट्रॅफिक जॅम जावं येता. अनमोड घाट मार्गान बेळगांवा वचपी हायवे सयत उत्तर कर्नाटकांतले सगळे रस्ते मंगळारा बंद आसतले, पूण बेळगांवा वचपी आंबोली, तिळारी आनी चोर्ला घाट मात नित्या भशेन उक्ते आसतले. खानापुरा रस्तो बंद करपाचे बेळगांवचे शेतकारांनी थारायला. उसाचो प्रेस वाडोवचो म्हूण ते मागतात. बेळगांव ग्रामीण आमदार संजय पाटील मंगळारचे बंदाचेर प्रुडंटा कडेन फोनार उलयलो. होते ऊस दरासाठी म्हणून त्यांनी आंदोलन करा. चोरला घाट कडून आला तर चालतंय, तिकडून काय ब्लॉक नसते. मग तुम्ही कुठं ब्लॉक करणार आहे अण्णा? आम्ही इकडे खानापूरकडे करणार. तुम्ही अनमोड करून आला तर ब्लॉक असते. हा, अनमोड वरून ब्लॉक आहे. चोल्ला फ्री आहे. हा, फ्री आहे, फ्री. आणि बाकीची तिलारी आणि आंबोली वगैरे तिकडे काय प्रॉब्लेम नाही. बेळगांवच्यान गोंयान येवपी म्हाल आनी प्रवासी येरादारीचेर हायवे बंदाचो बरोच परिणाम जावं येता. तशेंच दिसपट्टे कितलेशेच गोंयकार बेळगांवा यो वच करतात. अनमोड सावन गेल्यार ते अडकतले. ते शिवाय अनमोड घाटांतली येरादारी बंद उरल्यार चोर्ला वटिया येरादारी जॅम जावं येता. ब्युरो वांगडा ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक वेवसायीक विसव.